ह्या वेळार गोरवांची कत्तल फक्त गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांतच करपाक मेळटली। गोरवां बेकायदेशीर मारतल्यांचेर कारवाय जातली म्हूण सत्तरी दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान सांगलां। गोप्रेमी मुस्लीम लीडर आनी उपजिल्लोधिकाऱ्याची बुधवारा दिवचले बसका जाली। मुस्लिमांक फक्त मोलेंच्यान मांस हाडपाक मेळटलें। मोलें चेक नाक्यार मांस तपासपाची वेवस्था आसतली। ईदा वेळार बेकायदेशीर कत्तल जाता काय पळोवंक खंय दुबावीत सुवातींनी पुलीस दवरतले। ह्या फाटी ईदाक लागून आमी कडक बंदोबस्त दवरलेलो आसा। बंदोबस्त सामको सगळ्याक वाळपय सगळ्याक आसतलो, बिचोले सगळ्याक आसतलो। सो सगळे पुलिसांक डायरेक्शन दिल्लें आसा, मुस्लीम लिडरांक डायरेक्शन दिल्लें आसा, बाकीचे आमचे कोण एक्टिविस्ट आसा तांकांय डायरेक्शन दिल्लें आसा। सो म्हाजें अशेंच अपील आसा मुस्लीम बांधवांक की तेंच्यांनी इल्लिगल स्लॉटरिंग करपाचें न्हू, तेंच्यांनी गोवा मीट कॉम्प्लेक्सानूच स्लॉटरिंग वचून करपाचें आनी भायल्यान जर हाडटा जाल्यार ते मोल्या चेक नाका वयल्यान हाडपाचें, कारण थंयसर आमचो बंदोबस्त आसा आनी थंय वेटरनरी डॉक्टरूय आसतले अवेलेबल चेक करपाक। आनी ह्या वाटेन जर केरींतल्यान ते हाडपाक सोदता जाल्यार थंय तेंचो अरेंजमेंट केल्लो ना, थंयच्यान हाडले जाल्यार ते पुलीस सगळे अटॅच करतले। आमचे अपील आसा मुस्लीम कम्युनिटीक सुद्दां की तेंच्यांनी कायदो पाळचो आनी हिंदूंची आमची मागणी आसा, भावना की गोमाता ही आमची आसा तेन्ना आमच्यो भावना दुखोवण्या सारकें तेंच्यांनी करचें न्ही। भारता मुखार सध्या मोठी आव्हानां आसात। जातीवाद आनी जाती तणावा सारकेल्या गजालींनी मोठें लुकसाण जाता। तेहलकाचो आदलो चीफ एडिटर, ज्येष्ठ पत्रकार आनी लेखक तरुण तेजपाल उलयलो। तियात्रिस्ट फ्रांसीस दे तुयेच्या रिपोर्टर ह्या तियात्राचो 100रावो प्रयोग मडगांव रवींद्र भवनांत जालो। सुवाळ्याक तरुण तेजपाल मुखेल सोयरो आशिल्लो। You know, we are in this country, we are going through, I think, a very, very difficult time. Much more than corruption, much more than dirt and hygiene, much more than anything else you can name. The single greatest danger facing India today is the threat of communalism, the threat of religious violence and religious division. एक हांव हांगा सांगूंक सोदतां, ही तियात्र इतली बरी आसता सामको, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मायंड्स ऑफ द पीपल। ती तांणी डॉक्युमेंटेशन करून दवरची। फाल्यां जेन्ना तियात्र वयल्या पावंड्याचेर वतले त्या वेळार फाटल्या पावंड्या लोकांनी कशी तियात्रा खातीर त्रास काडले ते कळटले। तेच परी उपकारी सांगूंक जायना, आयज सगळे म्हणजे 100 वर्सां पयला कितलो लोक ह्या हॉलान ना, पूण सगळ्यांक तुमी तांकां मॅसेज पावयतले म्हणून जितल्या लोकांक म्हाजो शो पयला तितल्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हे शो चड। दुबयत 3 आठवड्याच्या तयारी शिबिरा उपरांत FC गोवाचे प्लेयर मंगळारा रातीं गोंयांत पावले। काल मध्यान रातीं टीम दाबोळे विमानतळार देवली। तांकां येवकार दिवंक तेन्ना FC गोवाचे फॅन्स दाबोळे गर्दी करून आशिल्ले। ISL सर्त सुरू जावंक 10 दीस उरल्यात। आतां उरिल्ली तयारी FC गोवा वास्कोचे टिळक स्टेडियमार करतले। ब्रेस्तारा थंयच टिमीचें लॉन्चिंग जाता। मात कोच झिको सध्या फिफा इलेक्शनाचे निमतान झुरिकाक गेला, तो शेनवारा येतलो। प्रॅक्टीस मॅच खेळून येयले आतां हिंगा हेण बरें खेळपाक
ट्रॉफी जिखपाक आनी थँक्यू फॉर वेलकमिंग अस इन गोवा. इतल्याने खबराचे तरंगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.